सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः समेस्तांक नवरात्रीची उर्बे परबी नमस्कार हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो माजोड्डा बैलाच्या हल्ल्यात एकल्याक जागेरूच मरण जाल्यार 4 जाणांक दुखापत धिऱ्यो वेळार प्रकार घडिल्ल्याचो दुबाव पुलीस करतात फुडलो तपास जुंता हाऊस सर्किट हाऊस प्रशासन स्तंभ वास्कोचो बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर घेतले बांदपाक केंद्राच्या एनबीसीसी कडेन केल्या कबलात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची माहिती रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणाची जातली सखोल चौकशी अटक केल्ल्या दुबावितांक जातली खर ख्यास्त मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची माहिती ओंकार हत्तीविशीं गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारा मदीं आसा समन्वय सुरू हत्तीक सुरक्षीतपणान करतले स्थलांतरीत हत्तीक लागून लुकसाण जाले शेतकारांक दितले लुकसाण भरपाय मुख्यमंत्री सावंत हांचें आश्वासन दक्षिण गोंयांत गुळेवखदा आड मोहीम केल्ली सुरू 8 केशी नोंद 8 किलो गांजो जप्त आनी 13 जाणांक केली अटक दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मांची माहिती आणि 2026 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आणि कामगार उडचो ना बेकार एमएमडीआर कायद्याप्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार थारला यशस्वी सांगता मुख्यमंत्री सावंत आता खबरो विस्तारान जुंता हाऊस सर्किट हाऊस प्रशासन स्तंभ वास्कोचो बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतल्या सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदपाक घेतले हे खातीर केंद्राच्या एनबीसीसी कडेन कबलात केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले तशेंच सगळ्या सरकारी बिल्डिंगांचे पाखे दुरुस्त करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले सरकारी बिल्डिंगांच्या पुनर्बांधणी खातीर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशना वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या जुंता हाऊस सर्किट हाऊस प्रशासन स्तंभ वास्कोचो केटीसी बस स्टँड आणि सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स पीपीपी तत्वाचेर बांदतले सांतिनेज वाठारांतले सरकारी क्वार्टर्स जे सरकाराचे आसात ते आमकां मेळटले वयले जे आसतले ते तांचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें आणि नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड and redevelopment of the 7 projects of the state of Goa on a PPP basis. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Altino. Third one, construction of the Prashasan Stambha administrative building at Simple, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santinez, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santinez, plot 2. Redevelopment of the government garage Ponji and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. They all together 7 projects पण आम्ही एनबीसीसीच्या वतीन घेतात आणि हे पुराय जे आसा पळय पीपीपी बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता हे प्रोजेक्ट रिडेवलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ ही पूर्ण बिल्डींग ही बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली सर्किट हाऊस जो आसा तो पूर्ण बिल्डिंग बांदून ती 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हे अप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन करून ते प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान तांच्या बरोबर सायन नेक्स्ट इज एन एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द रूफिंग वर्क ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग हो फाटे कोटी ऑफ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसतना पावसा पयलीं सगळ्यो वेरियस गव्हर्मेंट बिल्डिंगांची रूफ पिड्यार जाली ही सगळी रूफ जी आसा ही नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतात नवीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फॉलो बी करता 15 वर्सां वेल्यो सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करता केंद्राची येवजण आणि तांचे इन्सेंटिव्ह मेळोवपा खातीर ह्यो गाडयो स्क्रॅप करता मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेत बदल केला हातून नोडल एजन्सी आणि ट्रेनिंग पार्टनरचो आस्पाव केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले स्क्रॅपिंग ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट व्हेकल्स ओल्डर दॅन 15 इयर्स टू द व्हेकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटीज RVSF establishment in the state of availing the incentives under the part 6A of the SASCI scheme 25-26. Government of India scheme जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ले सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल जी RVSF च्या अंडर गोंयांत एस्टाब्लीश केला ताका ह्यो व्हेकल दिवपाक पयलीं मेला घेताले पयलीं मेला घेताले सगळे घेताले पयले
करप ओके तर डायरेक्ट डिसिजन घेवन आमी ताचो रेट ठरयला 15 इयर्साची आनी गव्हर्मेंटान कितें जालां गोंयांत फक्त एकट्यानूच एस्टाब्लीश केला आनी ताका तर तो बिजनस मेळना आनी ते रन जावप बरें कठीण आसा दुसरी गजाल आमी हें जर फास्ट ट्रॅक केलें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा आमकां वयल्यान इन्सेंटीव मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ते इन्सेंटीव जर घेवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां फास्ट प्रोसेस करप हो गरजेचो आशिल्लो सो दॅट आमी प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हे सरकारी जमनीत बांधता तेन्ना लोकांनी ह्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही. हे प्रकल्प आयले जाल्यार थळव्यांक नोकरेची संद मेळटली म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हो गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांधता ही गव्हर्मेंटाची लँड आसा त्या खातीर मागीर सगळ्या जाणां विरोध करता तांकां मागीर सांगलें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थाउजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पळय त्या थंयच्या लोकल लोकांक मेळटले. थंयसर जे बिजनसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळी म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचे कितें हे सगळ्यात थंयच्या लोकांक मेळटले. ती विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक दवरून ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात पुलिसांनी 8 परस चड जाणांक अटक केला. अशा प्रकाराची गुंडागिरी गोंयांत खपोवन घेवचे ना. पुलीस ह्या हल्ल्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतात. दुबावितांक खर ख्यास्त जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. ताची डिटेल इन्क्वायरी सुरू आसा. जितक्या जाणांक अरेस्ट करपाक जाय म्हाका दिसता आमच्या पुलिसान मॅक्झिमम ह्या केसीक अरेस्ट केल्या. ताची निश्चितच म्हाका खात्री आसा की अशा पावल परत रिपीट करता अशा पद्धतीची गुंडगिरी ही गोंयांत खपोवन घेवचे ना म्हणून अजूनही सपोज जे म्हाका दिसता पुलीस तेजे डिटेलान थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन करता. स्ट्रिक्टली आनी कडक जितकी शिक्षा जावपाक जाय पळय तितकी जातली हाची म्हाका खात्री आसा. आता हांवें सांगलां की इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता पुलिसांक खबर. ओमकार हत्तीविशीं गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारां मदीं समन्वय सुरू आसा. रान खातें आपल्या परीन वावुरता. ओमकार हत्तीक सुरक्षीतपणान स्थलांतरीत करपाक सरकाराचे यत्न सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. हत्तीक लागून ज्या शेतकारांचें लुकसाण जालां तांकां लुकसाण भरपाय दितले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान आश्वासन दिलां. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 5 दीस जाले तामोशे वाठारांत थाट मांडून आसा. ओमकार हत्ती विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री सावंतांक प्रश्न विचारिल्लो. ओमकार हत्ती जो आसा ताका सर वंतरा हांगासर शिफ्ट करतले म्हटलां. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट मंत्री बी पयर कर्नाटकांतल्या हाच्या कडेन उलयला. कॉर्डिनेशन बिटवीन महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा त्या तिगांचे करून ओमकाराक जो आहा पळय न्ही हो व्यवस्थीत सेफ जाग्याचेर पावोवपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. कॉर्डिनेशन चालू आसा. जाता तितके बेगीन पावतलो. आमी जाता तितके आमच्या कडल्यान कितें दिवप शक्य ताका कॉम्पेन्सेशन दिता. दक्षिण गोंय पुलिसांनी फाटल्या 10 दिसां सावन गुळेवखदा आड मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमे वरवीं 8 गांजाच्यो केसी पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या. तशेंच 8 किलो गांजा जप्त केला अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 13 जाणांक अटक केल्या जाल्यार आंतरराष्ट्रीय गांजाची तस्करी करपी ओडिसाच्या एका दुबाविताकूय अटक केल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. NTPS का केसेस बुक किया है ये दिनों में और कितना मटेरियल भी पकड़ा है? देखिए पिछले 11 तारीख से लेकर अभी तक साउथ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 8 केसेस ऑफ NTPS हैव बीन रजिस्टर्ड, जिसमें टोटल क्वांटिटी सीज्ड हैज बीन अराउंड 7 किलोग्राम्स ऑफ गांजा इन डिफरेंट क्वांटिटीज इन ऑल द केसेस. तो जिसमें हमने लगभग 11 से 12 लोगों को अरेस्ट किया है. तो ये जो केसेस हैं हमारे वो लगभग हर सब डिवीज़न से रजिस्टर हुए हैं. सबसे बड़ा कैच जो हमारा इस 11 दिन में है वो है वास्को से, जिसमें कि अराउंड 5 किलो से ज़्यादा का गांजा पकड़ा गया, जिसमें हमने एक इंटर स्टेट जो रैकेट था उसको बस्ट करते हुए जो सप्लायर था उसको उड़ीसा से अरेस्ट करके उसको यहाँ हमने उसकी कस्टडी ली. तो ये अभी तक एक सक्सेसफुल चल रहा है इनिशिएटिव और ये आगे भी जारी रहेगा. सर ये बेसिकली किधर से आ रहा है गांजा गोवा स्टेट में? देखिए जो अभी तक हमने पकड़ा है जो बड़ी क्वांटिटी जैसे मैंने बताया जो कि 5 किलो से ऊपर की थी
उसमें गांजा कंफर्म हमें सप्लायर को भी हमने उड़ीसा से उठाया, तो वो एक हमें देखने को मिल रहा है कि उड़ीसा से वो गांजा आया था। बाकी का जो हमने अलग जो 7 केसेस हैं उसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो सोर्स ऑफ गांजा क्या है, उसको अभी पता लगा के और उन केसेस में भी हम सप्लायर को पकड़ेंगे। 2024 मेरेन राज्यात एकूय मायनिंग ट्रक आणि कामगार बेकार उरचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। MMDR कायद्या प्रमाण सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाक सरकार यशस्वी थारला। फुडल्या कांय दिसां भितर उरिल्ले ब्लॉक सुरू जातले अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। दिवचले इंटलेक्च्युअल मेळाव्यांत मुख्यमंत्री सावंत उलयताले। According to the MMDR rule and act of the 2015 Supreme Court's guideline, we have म्हणजे एनवायरमेंट सस्टेनेबल मायनिंग गोंयांत सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न यशस्वी जाला। आतां पर्यंत आमी 12 लिजीस हे ऑक्शन केल्यो, भितरल्यो 9 लिजीस ह्यो सुरू जातल्यो। 3 लिजीस ज्यो आहा येता त्या मार्च पर्यंत 12च्या 12 लिजीस जातल्यो। उरलेल्यो 4-5 लिजीस ज्यो आसा म्हणजे नॉर्थ आनी सावथ बेल्ट म्हणजे ब्लॉक 4-5 ते फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर सुरू जाता। म्हाका खात्री आसा म्हणजे 2026 एकूय मायनिंगेंतलो ट्रक आनी कामगार हो बेकार उरचो ना हाजी खबरदारी घेवपाक। पणजेचो गुजराती समाज 2025चो नवरात्री उत्सव मनयतले। सोमारा 22 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर मेरेन पणजेच्या गुजराती समाजान नवरात्र उत्सवाचें आयोजन केलां। पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांतल्यान हो कार्यक्रम सुरू करतले। उपरांत पणजे जिमखान्यात 9 दीस नवरात्र उत्सव मनयतले म्हणून पणजे गुजराती समाजाच्या अध्यक्षान म्हायती दिली। नवरात्र उत्सवाक सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे म्हणून गुजराती समाजाची अध्यक्ष अर्चना शाह हांणी कळीत केला। मैं आप सबको निमंत्रित करती हूँ हमारे नवरात्रि उत्सव 2025 के लिए। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर टू 30 सितंबर। सबको आना है। अगर आपको आना है तो एडवांस में कोई भी हमारे PGS मेंबर से कांटेक्ट कीजिए और अपना कूपन लेके बैंड लेके आ जाइए और हम आप सबकी आतुरता से वेट करते हैं। हमारा जो गुजराती दांडिया उत्सव है वो सिर्फ हमारा नहीं पूरा भारत का फेवरेट फेस्टिवल है। प्लीज़ कम अँड एन्जॉय इट। मी महालक्ष्मीच्या देवळात आता आणि पुढचे 8 दिवस आम्ही जे नवरात्री साजर करणार आहे। आज आम्ही सुरुवात महालक्ष्मीच्या देवळातून करण्यानंतर आम्ही 8 दिवस म्हणजे 22 तारीख ते 30 तारखेपर्यंत आम्ही पंजिम जिमखानामध्ये साजरं करणार आहे। आणि एक मोठा इव्हेंट 1 ऑक्टोबरला जे दांडिया मस्तीचं इव्हेंट आहे ते गुजरात टुरिझमने स्पॉन्सर केलं आहे, तर ते आम्ही साजरं करणार आहे। मी गोमांतकांचे खूप खूप आभारी आहो की त्यांनी आम्हाला वर्षाचे वर्ष गेले 26 वर्ष आम्हाला झाले समाजाला, पण त्यांनी वर्षाचे वर्ष आम्हाला त्यांनी खूपच पाठिंबा दिला आहे आणि खूपच ते प्रमाणे त्यांनी ते आम्हाला सहकार्य केलं आहे आणि आता पण आज पण ते लोक सहकार्य करतात, ते बद्दल आम्ही खूप खूप मी आभार मानतो आहे। पंजिम गुजराती समाज एक गोव्यात हे मोठ्या प्रमाणात साजरं करत आहे आणि यावर्षी आम्ही खूप खूप म्हणजे सगळे लहान मुलापासून 3 वर्षाच्या पुढे तर सिनियर सिटीजन 75 वर्षापर्यंत आम्ही सगळ्यांना प्राइजेस ठेवलेले आहे। ते प्राइज रोजचे रोज आम्ही देणार आहे आणि आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा करणार आहे। समाजवावरपी रामा काणकोणकार हांचेर करंजाये जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात नावाडगांव गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोजो पणजे पुलिसांनी आयतारा राती अटक केली। या प्रकरणात कार्दोजा सयत 8 जाणांक अटक केल्या। तशेंच पोरणे गोंय आनी आक्षी पुलिसांनी 23 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक केल्या अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली। या प्रकरणात अटक केल्ल्या 3 दुबावितांच्या चौकशेंतल्यान नावाडगांव गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोज हांचें नांव मुखार आयले उपरांत ताका अटक केल्या। 3 दिनों से हमने 7 लोग अक्यूज्ड अरेस्ट किए थे थर्सडे और फ्राइडे को मिला के। उनका हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे थे और भी जो अवेलेबल एविडेंसेस थे उनको एग्जामिन किया जा रहा था अलग अलग एंगल्स से। बार बार इंटेंसिवली पूछताछ की गई और इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किया गया। इनकी सारी एक्टिविटीज़ जो रही हैं पिछले 1-2 महीने में उन सबको हमने एनालाइज किया, तो उससे हमको एक नाम सामने आया जेनिटो कार्दोजो, कि जिसने जो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है और जिसके इंस्ट्रक्शन पे ये काम हुआ है, तो उसको हमने इनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे अरेस्ट किया है जेनिटो को। और आज उसको अभी अंडर कस्टडी हमारे पणजी पुलिस स्टेशन की टीम ने आज उसको यहाँ पे पणजी के एक होटल से वहाँ से हमने उठाया उसको,
उसको भी अंडर अरेस्ट प्लेस किया जाएगा। उसका पूरा नाम है ज़नीटो कार्डोजो, एज 36 ईयर्स, सन ऑफ विंसेंट कार्डोजो, एड्रेस सेंट अगस्तीन बाडो, सांता क्रूज पणजी। ये पुराना हिस्ट्री शीटर है ओल्ड गोवा का अगेन, और काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इसके ऊपर। इस केस में इसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमको नज़र आ रहा है अभी तक, और इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। इसके अलावा हमने आज 14 लोगों को और एग्जामिन किया था, जो कि उनमें से लगभग 9 हिस्ट्री शीटर थे ऑलरेडी, और बाकी लोग और भी जो 5 लोग थे वो इन लोगों से कनेक्टेड थे जो ऑलरेडी अक्यूज अरेस्टेड है। तो उन 14 में से 12 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट हमने किया है ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में, वो भी हमारे ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन की कस्टडी में है। तो ये एक ज़नीटो कार्डोजो को अरेस्ट किया है आज, और 12 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। टोटल प्रिवेंटिव अरेस्ट कल भी 11 किया था और आज 12, टोटल 23 लोगों को हमने प्रिवेंटिव। हाँ, गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू दिस गाय, और वो अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बट इन्होंने नाम लिया है ज़नीटो का। फिर वीडियो वाज सेंड टू कार्डोजो बाय दिस पीपल, वो हम फोन वगैरह उससे एग्जामिन करेंगे, फोन रिकवर है क्या। बट हैज कार्डोजो एडमिटेड एनीथिंग? अभी जस्ट उठाया है, Okay. बट प्रिलिमिनरी लग रहा है कि होगा। सर मोटिव भी हम कुछ मोटिव अभी देखेंगे, बट इनका कुछ पुराना दुश्मनी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। फोन रिकवर नहीं हुआ सर वो फोन अभी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। सो एनी पर्सनल रीजन के लिए वो अभी है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट कुछ तो है इनका। जो पिछले 7 लोगों को अरेस्ट किया उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन उसी के बेसिस पे हमने ज़नीटो को अरेस्ट किया। तो उनका ही नाम आ रहा है। सो पर्सनल रैंडमली बोल सकते हैं अभी ज़नीटो से पूछताछ करेंगे, बट इन्होंने इसका नाम लिया है तो उसके बेसिस पे हमने इसको अरेस्ट किया है, और इन्होंने शायद मिलके प्लानिंग की है सब करने की। सो यही मास्टरमाइंड है। अब वो मैं नहीं कह सकता कि जस्ट हमने अरेस्ट किया है बिकॉज इसका नाम लिया गया है। मला कोण अशा पद्धतीचे आसा तर सगळ्या जाणांक भितर उडयतले, खंयसरूच कोणूच सुटचो ना। तर मास्टर माइंड फुडें हाडप म्हणजे मागणी कोण इन्वॉल्व आहा तितक्या सगळ्या जाणांक भितर उडयतले, पयलीं सगळ्यांक भितर उडयतले। त्या बाबतीत समाज देर इज नो कॉम्प्रोमायज, परत सांगता, खंयच्याच बाबतीत लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब करपाक हांव दिवपाचो ना। गोंय राज्य हे शिक्षीत आणि पर्यटना खातीर फामाद आसा, अशा ह्या गोंयांत गुंडागिरी चलपाक दिवचो ना। जो कोण कायदो आनी सुवेवस्था पाड करपाचो यत्न करता तांची सरकार गय करचो ना, तांचे आड कडक कारवाय करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। दिवचले जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। हांव सांगता की हांगासर टिका करपी आमचेर खूब जाण आसात, वेगवेगळ्या गजाली खातीर टिका करपाची आसात, पण हांव एक गजाल मुद्दामून हांगा कळपाक जाय म्हणून ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सांगता, खरें म्हज्या तकलेंत हो विशय नाशिल्लो। लॉ अँड ऑर्डर जर हांगासली कोण डिस्टर्ब करता आसत ताका कोणाकूच वगी रावचो ना, कोणाकूच सोडचो ना, सगळ्या जाणांक भितर उडयतलो, सगळ्या जाणांक। देर इज नो कॉम्प्रोमायज ऑन एनीथींग। अशा पद्दतीचे हे खंयचें म्हणजे दीस इज एन वेल एड्युकेटेड स्टेट, टुरिजम नंबराचेर कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून वळखुपी स्टेट, हेंच्या पद्दतीन आपल्या परीत जांकां वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांचे बिझनस आनी वेगवेगळ्या पद्दतीची ही गुंडागिरी ही गोंयांत केन्नाच खपोवन घेवचें ना। जांकां म्हणजे तेज्या मुळाशी वचून भितर उडोवपाची तयारी म्हजी आसा। ती अननेसेसरी सरकाराचेर बेश्ट्यो नाहक टिका करच्यो न्ही, आनी असले एलिमेंट्स जे बिहायंड द बार्स वचपाक जाय, ताच्या खातीर म्हजो सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसा। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा। बायणा वास्को दिसा उजवाडात 64 वर्सां पिरायेच्या एका बायलेचो खून जालो। एक मनीस सोऱ्याच्या गुळेत इमारतीत घुसलो आणि सुरो घेऊन जाणटे बायलेच्या फाटीक लागलो। तिणें वाचयात म्हणत भायर धांव मारली। आवाज ऐकून थळावे सतर्क जाले आनी नेमकें कितें घडलें तें पळोवपाक गेले। फ्लॅटाचे दार बंद करून त्या मनशान बायलेचेर वार केले। उपरांत तो दार बंद करून भितरूच रावलो। पुलिसांनी घडणुकदार वचून खुनाचो पंचनामो केलो आनी दुबाविताक अटक केली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। मैं वो साइड में रुका था, अमर उधर है ना आगे अंडा वाला का उधर दुकान के पास रुका था। तो मेरे को हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला फ़ोन किया कि कोई बेवड़ा है बोलते। मैं भाग के आया तो इधर आया घर में, तो मेरा माँ को मारा देता हूँ। बेवड़ा ऊपर चढ़ के मार दिया? हाँ, अंदर था बोलता। पहला नीचे आया था बोलता माँ मेरा, उसका आवाज़ क्या घर वाले को, नीचे घर वाले को। फिर वापस माँ मेरा ऊपर गया, तभी उसको मारा लगता। घर में घुस के मारा? इधर नीचे से उतर के ऊपर चढ़ा? ऊपर था बोलता लड़का हो, कौन बेवड़ा हो।
क्या? फोन है पूछा तो चले क्यों क्या तो बोला उसको। बोलने के बाद में अंदर ऊपर गया, अंदर लॉक करके बैठा, अंदर रूम में बैठा, मार के अंदर लॉक करके बैठा, अंदर रूम में बैठा था। वहाँ मेरा बाहर हॉल में पड़ेला था, चाकू लेके मारा, चाकू से मारा, चाकू गिरेला उधर, इधर ये लगा, पूरा जमीन पे खून दिख रहा। तुम्हारा माँ का नाम क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। उम्र कितना है? 64 रहेगा। 64। अभी पुलिस पकड़ लिया वो आदमी को। लेके आया पुलिस। शिमल वाठारांतल्या प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाक विरोध करपा खातीर आयतारा कदंबा पठाराचेर आशिल्ल्या तोयार तळ्या लागसार थळाव्यांनी खर निशेध केलो। ह्या प्रकल्पाआड चिमला वाठारांतल्यान बॅनर घेवन लोकांनी मोर्चा काडिल्लो। ह्या प्रकल्पाक लागून तोयार तळ्याक आनी पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जातलें, तशेंच थळाव्यांच्या जीवनशैलीचेर वायट परिणाम जातलो। देखून सरकारान दोनूय प्रकल्प रद्द करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पहिले आम्ही हांगासर आमची बायोडायव्हर्सिटी असली जेन्ना IT पार्क केला तेन्ना, आणि त्याच्यानंतर लगेच आम्ही वेटलँड करून घेतले। आता वेटलँड म्हटल्यावर सिंपल डेफिनेशन, हांगासर सगळे उदक आसा सभोवताली, म्हणून तळ्यार लेक जी आसा ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केली काय ना। 50 मिटराचो आमकां बफर झोन मेळ्ळो। बफर झोन मेळ्ळो जाल्यार 1,75,000 जागा जी तळ्या ते फुडें आसा येता दिसता ती झाडाच्या मातशे पलीकडे थंय तळें आसा आमचें व्हडलें, 1,75,000 आनी मागीर अरावंड 2,80,000 आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेळ्ळो। झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कितें? हे तळें जें आसा ह्या तळ्याची ओलसाण खंय सुद्दां आसा ते करपा खातीर ही सगळी जी जागा आसा काय न्हू त्याच्या अंडर येता। पूण तुका सांगपाचें अजाप अशें दिसता, जेन्ना आमी हांगासर तें काम करता तेन्ना विचारपाक येयलें, अरे तुमकां फॉरेस्टाचें आसा झाडां कापपाक? ना, हे गव्हर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कळ्ळें न्ही? सगळे कितें विचारलें, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हांवें म्हणलें तुम्ही सॉइल टेस्टिंग केला? नहीं किया, वो बाद में करेंगे। अरे ये चलना कितें? हांव सीएमाकूय विचारता आनी हेका विचारता, अरे आमच्या सामान्य मनशाक जसो जें लागता तसो गव्हर्नमेंटाकूय हो प्रोसिजर लागता। युनिटी मॉल आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, प्रशासन आमकां नाका, आनी कसलोय जर हांगासर प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका। हेचेर एकूच सांगता, हेचेर न्यायालयीन जी लढाई आसा ती आमी करता आनी त्याच बरोबर लोकांची हांगासर जागृती करता। पण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसतना देवा बद्दल पडून गेले तांकां खापरेश्वराक नाडलो, बोडगेश्वराक नाडलो, बांबोळेच्या खोर्साक नाडलो आनी महालक्ष्मीकूय नाडली। हांव एक सजेशन दिता, आमचे दोन्ही आमदार हांगा येवपाचे आसले पण आज तांकां कित्याक कालूच सांगले आनी दोगांयनी सांगला की आमचो तेंको कंप्लिटली ह्या प्रोजेक्टाक आसा। IIT प्रोजेक्ट कसो वसोच पडटलो, हो तरी हांगा तरी झाडां तितली ना, थंय झाडां अशी भरल्या, लोक शेतां करता, बालवाडी सारकी ना थंय, पण थंय IIT घालपाक सोदता। लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक मागता, कित्याक घालता लोकांचेर, कित्याक स्वयं डिस्ट्रॉय करता। हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडया। शिमोलकाराचो मांड कसो, आमचे जे ST बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकता, शेतां कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाय काण्णां चुन्नां कितें विकता ते आमी हांगा विकपाक लागला। करुया हे मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका। मेरशेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी वयताले, वखदाची झर म्हणटाली आमी तुका, ती डिस्ट्रॉय कोणी केली, वयर बिल्डिंगे बांदल्यो, सगळे सेप्टिकाचे उदक झरीन आयले, जर पिड्यार जाली, कितले MLA गेले कोणीच केन्ना विचार करना। जे लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती, हेची बायोडायव्हर्सिटी कितें आसा ती, आयज कितलेशे जाण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंकां खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते, पण ह्या मिनिस्टरांक आनी ह्या सरकाराक, हो बीजेपीचो सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बोल्सां भरपाक। आमी पळया आयज काय बरें हे फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो
कॅनपी म्हणल्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा, झाडां कितली डेन्स आसा, आणि मदीं काय बरोसो दयाल लेक, इतलो सुंदर असो लेक. ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले, आत्मनिर्भर भारत करतले. आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी? जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा, आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसाइड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. जसे आतांच सांगले कितलेशे स्पोक्सपर्सनांनी की हांगा शेतां रोयता, हांगा भाज्यो रोयता, आनी हांगा कितलेशे झाडां आसा, काजीची प्लांटेशन आसा. हे स्वयंपूर्ण आमचे, हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आमी गोंयकारांनी केल्ले, आमच्या जाणट्यांनी केल्ले, आमच्या पिगी हे करून आयिल्ले आसा, आनी गोंय राखून दवरिल्ले आसा. पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर, हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज